मराठी राजभाषा आंदोलन गोयभर अधिक खर करपाचो निर्णय शेनवारा म्हापशेंत जाल्ल्या मराठी राजभाषा आंदोलनाच्या खासा बसकेत घेतलो। राजभाषा कायद्यात सध्या तरी दुरुस्ती करचो ना अशी घोषणा विधानसभेत करपी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो ह्या बसकेत निषेध केलो। प्राचार्य गोपाळराव मयेकारान ह्या बसकेक मार्गदर्शन केलें। मनोहर भाईंनी जे विधानसभेत जे वक्तव्य केलं त्याच्या विरुद्ध त्याचा निषेध किंवा त्यांचा विरोध करण्यासाठी आम्ही इथं सर्व एकत्र जमलो आहोत। आम्ही हे आंदोलन पूर्ण गोव्याभर न्यायचा आमचा विचार आहे। आजची गर्दी जर बघितली ती नुकती सुरुवात आहे। मराठीला राज्यभाषा केल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही। मनोहर भाईंना अजूनही मला रिक्वेस्ट करायची, अजूनही मला त्यांना विनंती करायची आहे की जास्त तुम्ही ओढून न घेता मराठीला राज्यभाषा करा। मुख्यमंत्र्यांनी जे सांगितलं आहे की या समितीचे कोणी आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं नाही, समितीने या संदर्भातले आपल्याला एखादं निवेदन दिलेलं नाही आणि जी मराठी राज्यभाषा करायचा जो प्रस्ताव किंवा विचार हे येणाऱ्या 3 वर्षासाठी तरी नाही। सरकारला सांगावंसं वाटतं 5 वर्षाचा कार्यकाल या जनतेने त्यांना दिलेला आहे। 1 वर्ष त्यांचं पूर्ण झालेलं आहे, 3 वर्ष राहिली आहे आणि ह्या 3 वर्षात कोकणीला चालना देऊन मराठी संपवण्याचा प्रयत्न करून राहिलेल्या निवडणुकीच्या तयारीचे 1 वर्षाच्या काळात सरकारचा विचार, भारतीय जनता पार्टीचा विचार हे राजकारण भाषेच्या विषयी करायचा विषय असेल तर हा जो त्यांचा प्रयत्न आहे तो असफल ठरणार। बार्देस तालुक्याक उदकाक पुरवण करपी पायपलायन थिवी पेट्रोल पंपा लागसार शेनवारा सकाळी फुटून 2 घरांनी उदक गेलें। ह्या उदकाक लागून दोन्ही घरांतल्या सामानांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें। घरात कमरभर उदक जाल्लें अशें घरधन्यान सांगलें। उदका पुरवण खात्यान ताकतिकेन पायप सारके केलें। 6:45 सुमार पायपलायन ब्लास्ट जाली आणि सगळे घरान पाणी येयलें। हांवूय घरान नासलो। सकाळी फुडें हांव स्टेशनार वयता न्हू 6 सुमार, तो कोणी म्हाका फोन केलो शेजाऱ्यांनी। हांव घरा येवन पळय जाल्यार सगळें बुडलेलें आहा घर आनी सगळें पाणी, एक कमरभर पाणी जालें घरान आनी सगळी नासाडी जाली। भुरग्यांची कॉलेजीची बुकां, इस्कॉलाची बुकां सगळी पिड्ड्यार जाली, सगळे आधार शिक्षणाचे साहित्य सगळें नष्ट जालें। पायपलायन चडच जुनी जाल्या आनी म्हापशा वयता ती पायपलायन चडच जुनी जाल्या आनी ती बोलतूंक जायी। दुसरी फावट हांगाच पाणी लायन फुटली, परत फुटतात। बुकां ना, म्हणजे पोरांची बुकां, एग्जामी हा चालू, सगळे कॉलेजीक वयता तो फोंड्या मेकॅनिक इंजिनियर, सगळी बुकां भिजली, भायर आहा आनी भायर। This world water, they say save water, save or preserve water. When our government officials are not interested in rectifying these leakages, then from where you expect a population to save water? There's so much of leakages here. You come and see there over there, and there he's telling that concrete is put there. Okay, concrete is put, break it up, no, get the shovel, break it and do it up, no. There's do some alternation for it. These pipelines are over 20 years now. There are 3 pipelines going. One of 1,000, I don't know what, 1,000, 7,700 and 300 cubic, this size of the pipelines. So this pipeline is changed? Yeah, this is the second time the pipeline is breaking. Nearly after 10 years, second time it happened like that. But this was the worst we have suffered. लायनीचे हे असतात तसे फुटतात ना, तर कारण म्हणजे असे प्रत्येक थंय पायपलायनी तसे परतून फुटांक नाही। हे म्हाका दिसता तसे ह्या लायनीक मेन लायन फुटूंक ना, तशें परतून तशें काय फुटून ना, ते कळ्ळें। आता रिपेअर कितले महिने जातले? सांचे पर्यंत करतले। गोंय सरकारान सोमाराच्यान बस तिकेट दरवाड लागू करपाचो निर्णय घेतला। ह्या निर्णया प्रमाण पयल्या 4 किलोमिटरांक 8 रुपया तिकेट आसतली। सुदीप तामणकराची बस संघटना मात ह्या दरवाडी संबंधान अजूनही गोंधळान आसा। 1 एप्रिलाच्यान दरवाड लागू जाय तशें आपल्याक दिसना अशें तामणकरान मिडियाक सांगलें। तिकेट दरवाडीची अधिसुचोवणी अजून राजपत्रांत प्रसिद्ध जावंक ना अशें येरादारी संचालक अरुण देसायान सांगलें। सध्या कितें आसा न्हू, 1 ते 3 किलोमिटरांक जर दिल्ली न्हू जाल्यार मान्य करपाची परिस्थिती आसली, पूण तितून कितें केलां 1 ते 4 किलोमिटर सांगलें तेणी। पूण आतां कितें आहा, सारकें जो पर्यंत नोटिफिकेशन येयना तो पर्यंत आमी काय तेजेर उलोवंक शकना। पूण म्हाका दिसता हेणी ऑफिशियल प्रेस घेवन डिक्लेअर केला डायरेक्टरान 1 ते 4 किलोमिटर म्हटलें। तेका लागून मातशें कन्फ्युजन आहा, म्हणून आमी तेजी मिटींग फुडल्या आठवड्यान एक हे घेवन अपॉइंटमेंट घेवन तेचे कडेन उलोवन आमी
हय सध्या त्यात पुरते स्थगीत दवरता सध्या. हय आणि समज मंडे नोटिफिकेशन आयलें फेर हायकाचो तुमचो स्टँड कितें आसता? तेच आमी कितें 1 ते 3 तारीख म्हणजे बुधवार पर्यंत तर ताका मेळोंक मेळना डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक जाल्यार बेरेस्ताराक बी आमी मेळटले. नोटिफिकेशन समज आयलें नोटिफिकेशन न्हू नोटिफिकेशन काडटलोच न्हू नोटिफिकेशन येतलेच. कितले फेर चार्ज करतले? ना आमकां हांवें सांगलें न्हू नोटिफिकेशन येयलें म्हणून आमकां फेर चार्ज करपाक मेळना. आमकां नोटिफिकेशन येयल्या उपरांत फेर टेबलां तयार करची पडटा. ना ना ती रोखडी जायना. फेर टेबल स्वता तयार करून परत ती सगळी सायनींग दिवन मागीर ती एप्रूव परत ते मागीर हिशोब सगळो चॅक करून बी एप्रूव करता म्हणून परत आनीक 10-15 दीस वयता. फोंड्या नागझर कुर्टी वाठारांत बेकायदेशीर झोपडपट्टींचो शेतकारांक त्रास जाता. ह्या झोपडपट्टींतलो सगळो कोयर शेतान उडयतात अशी कागाळ दामोदर नायकान केल्या. कुर्टी खांडेपार पंचायतीक कागाळ केल्ली पूण पंचायत प्रकरणात लक्ष घालना अशें तो म्हणटा. शेतात कोयर सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडयतात तशेंच घाण उदक सोडटात. ताचो परिणाम पिकाचेर जाता अशी कागाळ ताणें केल्या. सर्वे नंबर 45/1 हितून सगळे इनलिगल वयर आसा शेतां म्हाज्या शेताच्या वयर सगळे झोपडपट्टी आहा सगळे इनलिगल आनी सगळे तेजे घाण आसा पळय न्ही ती सगळी गार्बेज घाण प्लास्टीक बिस्टीक सगळे सकयल सोडलेलें आसा. ते पयलें आसलें पयलींच तुमी ती गार्बेज आमकां सदींच उठून बाटल्यो तश्यो बाटल्यो आसा सोऱ्याच्यो बाटल्यो त्यो पिता सकयल मारतात. शेतान खूब त्रास जाता आमकां केन्ना लागता फोडून कांय सांगूंक शकना. त्या खातीर तुमी मातशें पंचायती सरकारान मातशें हेजेर लक्ष घालचें. पंचायत कागाळ गेल्या उपरांत येवन गेली न्ही हांगा? हय पंचायतीन म्हाका देड म्हयनो जालो एप्लिकेशन केल्या येवन सर्वे करून गेले अजून कांय तेजें एक्शन घेवना. सो हांगा कसले पीक लायता तूं? आमी अशें बागायदार केळी आसा थोडी सुपारी घातल्या आनी शेत रोयता सगळें आनी बारीक बारीक मिरसांगो घालपाक सोदता. मिरसांगो रोयला थोड्यो आनी अशें वाल बीन सगळें घातलेलें. गार्बेजीचो लागून तुका कितें त्रास जाता सद्या? गार्बेजी लागून भरपूर त्रास म्हणल्यार एक म्हणटर बाटली संडासाचें घाण उदक प्लास्टीक ही सगळ्यान मोठी घाण प्लास्टीक आनी बाटली ट्यूब आनी संडासाचें उदक तितून कांयच करपाक मेळना. सो तसो वयर तांकां कितें अरेंजमेंट ना गार्बेज उडोवपाक? कांयच ना वयर गार्बेजी अरेंजमेंट पंचायतीन कांयच अरेंजमेंट करून दवरलो ना आनी कांयच पळोवंकूय ना पंचायतीन दिसता म्हाका तें. सो हालींच 1.5 म्हयन्याकूच हो प्रॉब्लम जाला की हेज्या पयलीं बीन जातालो? ना हेज्या पयलू पासून चालूच आसा हें. पूण कोणूच दखल घेवना? कांय दखल घेवना. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.